Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. ओझेयस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, हांव तिका भुलोवन भुलोवन एका अरण्यांत व्हरतलों आनी थंय तिचे कडेन मोवाळायेन उलयतलों आनी थंय ती आपले तरणे पिरायेर आनी इजिप्तांतली भायर सोरली तेन्ना खुशालकायेन म्हाका आयकताली तशीच आतांय म्हाका आयकतली. आनी तो दीस येतलो तेन्ना उलयता तो सर्वेस्पोर ती म्हाका म्हजो पोती म्हणटली आनी ती म्हाका आनी केन्नाच म्हजो बाल म्हणची ना. हांव तुका सासणाक म्हजी पोतीण करून घेतलो. प्रमाणीकपणाच्या आनी नितीच्या उपुरबायेच्या आनी मोगाच्या बांदप्यासांनी तुका म्हजी पोतीण करतलो. विस्वाशीपणान तुका म्हजी पोतीण करून घेतलो आनी तेन्ना तूं सर्वेस्पोराक वळखूंक पावतली. सर्वेस्पोराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब सर्वेस्पोर कोणवाळो आनी माये मोगाचो. दिसान दीस तुका दिनवासता आनी थांबोवन आसतना तुज्या नांवांची स्तुती करता. सर्वेस्पोर कितलो थोर आनी वंदिवंत, ताचे थोरायेचो ठाव घेवंक नजो. जबाब सर्वेस्पोर कोणवाळो आनी माये मोगाचो. मनीस वर्णितोले तुजे पदवेच्यो भिरांकूळ कोरण्यो आनी तुजे व्हडविकेचो प्रचार करतले. तुज्या अगणीत बऱ्यापणाचो उगडास करतले आनी तुजें प्रमाणीकपण वाखाणतले. जबाब सर्वेस्पोर कोणवाळो आनी माये मोगाचो. पिंडका पिंडकेक तुजी कर्तुत्वां परगोट करता. तुज्या बोलिश्ट कोरण्यांची खबर गाजयत वेता. तुजी किर्ती कितली गाजता, तुजी मोहिमा कितली फांगता. तुज्या ओचोर्यांची खबर सगळ्यांक परगोट जाल्या. जबाब सर्वेस्पोर कोणवाळो आनी माये मोगाचो. सर्वेस्पोर कितलो कोणवाळो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सटकोन चोडटा तसलो न्हय, तो एकदम मोगाळ. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो, सगळ्या आपल्या रोचनांक कितलो माये मोगाचो. जबाब सर्वेस्पोर कोणवाळो आनी माये मोगाचो. उद्गार. आमच्या स्वाम जेजू क्रिस्तान मोरणाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकोयलें ओ मरण परजोळ आयलें.
मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू तांचे कडेन उलोयतना एक अधिकारी आयलो आनी ताच्या पांयां पडून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हजी धूव आतांच मेल्या, पूण तूं ये आनी तिचेर तुजो हात दवर आनी ती परत जिवी जातली. जेजू उठलो आनी आपल्या शिसांक घेवन ताचे फाटल्यान गेलो. तेन्ना 12 वर्सां रक्तपात जाल्ली एक बायल ताचे फाटल्यान आयली आनी ताच्या आंगोस्त्राचे देगेक हात लायलो, कित्याक ती आपल्याच मनांत म्हणटाली, म्हाका ताच्या आंगोस्त्राकूच हात लावंक मेळत जाल्यार हांव बरी जातली. फाटीं वळोन आनी तिचेर नदर मारून जेजून म्हणलें, भियेव नाका, तुवें तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. आनी तेच घडयेर ती बायल बरी जाली. त्या अधिकाऱ्याच्या घरा पावल्या उपरांत वेणू वाजयताले आनी लोक गोडबोड करतालो तें पळोवन जेजून म्हणलें, भायर सोरात, चेडूं मरूंक ना, तें न्हिदलां. आनी ती ताका हांसताली. पूण लोकांक भायर घालतोच आपूण भितर गेलो आनी चेडवाच्या हाताक धरलो आनी तें उठून उबें रावलें. ही खबर त्या आख्या गांवांत गाजली. सोमयाचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, धीर धर तुवें, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. मातयो 9:22. नियाळाक आधार. एका 18 वर्सांच्या तरणाट्याक कांकराची पिडा जालोली. दोतोरान सांगलें, ताची पिडा एकदम गंभीर आसा, ताका खंयच्याय वेळार मरण येवंक शकता. हें आयकून आवयच्या काळजाक दूख जालें. दुसरो उपाय ना जावन पवित्र संस्कारा मुखार दिंबेर पडून सगळ्या भावार्थान जेजून आपल्या पुताक बरो करूंक मागताली. खरेपणी तिच्या भावार्थाक लागून तरणाटो सारको बरो जावन आयज आपलें उंचलें शिकोप हुशारकायेन करता. आयच्या शुभ वर्तमानांत भावार्थाक लागून 12 वर्सां रक्तपात जाल्ली ओस्तोरी आनी अधिकाऱ्याची धूव सारकी बरी जातात. जेजू आपणाचेर भावार्थ दवरतल्यांक आनी ल्हानविकायेन मागतल्यांक सोर पिडेंतलो निवारूंक तयार. पयल्या वाचपांत देव आपले पोरचेचो भरमासो घोट करता जाल्यार स्तोत्रांत देव सगळ्यांक दयाळ आनी मोगाळ म्हूण थावें जाता. आमचे सोर भोंवती नदर मारल्यार आयज आमी तरेतरेचे मारेकार पिडेक सांपडलोलीं आसात. असल्या वेळार आमी आमचो भावार्थ पवित्र संस्कारांत आसलेल्या जिव्या जेजूचेर दवरून ल्हानविकायेन मागुया. तोच आमकां कसलेय पिडेंतली भावार्थान निवारतलो. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. देव बरें करूं.